आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गोंयभर काम करता 19 ओबीसी कम्युनिटी ST SC मायनॉरिटी खातीर हे गोंयांत पीस सोदतात आमी आनी गेले 6 दीस आयचे 6 दीस आमी पळयता आमचो भाव प्रेमानंद नायक आय ऑल्सो कम फ्रॉम भंडारी कम्युनिटी मधू नायक सो आमचो बांदव हांगा बसला आमी ओबीसी कम्युनिटीच्यान तेजें आरोग्य खालावलां अशें म्हाका काल कोणें फोन केलो म्हणून आमी पळोवपाक गेले जाता तितली बेगीन सरपंच आनी सरकारान इंट्रस्ट दिवन हो विशय जो आसा तेजे आरोग्य कितें जावचे पयलीं ताका सोल्युशन काडून तेजें उपोशण जें आसा तें थांबोवपाक सरकारान हेल्प करचें इतलेंच मागपा खातीर आमी हांगा गेल्ले आसात. तेन्ना तुमी आयले कितें पळयलें कशें दिसतालें वातावरण? नो तेजें एक्चुअली तेजें आरोग्य बरें ना आरोग्य खालावता आसता तेजें कित्याक 6 दीस एक मनीस उपाशी आसा उदकाचेर आसता जाल्यार तेज्या हेल्था प्रॉब्लेम केन्नाय जावंक शकता. इट वील बी इरिपेरेबल लॉस. सरकारान विचार करचो जातले बेगीन तेज्या आरोग्याचोच प्रश्न हाताळचो जाता तितले बेगीन आनी कितें आसा तो निर्णय सरकारान घेवचो. जो प्रोजेक्ट येता त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगूं जाय? एक्चुअली इन डिटेलान आतां ते विशय पळय इन डिटेलान हांव तुळशीदास उलयता तें आयकतालो कळ्ळें तुका डिटेलान आमकां कांय स्टडी ना तेजेर कळ्ळें तुका. सरकारान विचार करचो जर गांवचे लोक जर मागता त्या प्रोजेक्टाचेर जाल्यार सरकारान इन्वेस्टिगेट करचें तेजेर स्टडी करची आनी कितें डिसिजन दिवचें. त्या लिगली आमी लिगल आमकां कांय खबर ना हांव जस्ट पेपरान आयकता पेपरान वाचता कळ्ळें मरे तुमकां. आमी जस्ट वी आर मोर कन्सर्न अबाउट हिज हेल्थ. पंचायतीक तुमचें कितें सजेशन आसतलें? बिकॉज पंचायती सजेशन आसा की हो जो विशय घेवन आतां प्रेमानंद नायक आमचो बसला तेज्या आरोग्याक बाधा येवची न्हू तेणी कितें तें डिसिजन बेगीन घेवचें.